गोवा एबॉल्युशन प्रोप्रायटरशीप एक्ट ग्रांट्स एंड लँड जो एबॉल्युशन करपाचो कायदो जो 2014 केल्लो आनी तेजे रुल्स जे 2015 केल्ले त्या कायद्या प्रमाणे त्या कायद्यान सेक्शन 7 जे आसा त्या प्रमाणे अशें म्हटलेलें की ही जी जमीन आसा मयेकारांची जी मया गांवांत आसा ती जमीन सरकार घेतले आनी ती जमीन परत मागीर लोकांक दितले जेन्ना एप्लिकेशन केल्या वयतले त्या प्रमाणे परत दितले अशें म्हणून सांगलेलें गेल्लें. पूण दुर्दैव आमचें अशें की आतां 10 वर्सांच्या उपरांत एक अमेंडमेंट केलें वयता सरकारा कडसून आनी त्या अमेंडमेंटा प्रमाणे इट इज टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी. जे प्रिंसिपल एक्ट आसा तेका आनी ह्या अमेंडमेंटाक कांयच हें ना कारण ते कॉन्ट्राडिक्शन अमेंडमेंट करूच शकना आनी ते अशें अमेंडमेंट केल्लें आसा की नवीन नोटिफिकेशन काडलेलें आसा की मयेकारांक 5,000 वयर पर स्क्वेअर मिटर जमीन मेळची ना अशें मेन्शन केल्लें आसा आनी हें खरें म्हणल्यार दुर्दैवी आसा. आनी तेका लागून आयज दसऱ्याच्या दिसा आमी सगळे लोक हांगा जमलेले आसा की तुमच्या मार्फत सरकारा पर्यंत आमचो रिक्वेस्ट पावोचो की हें जें नोटिफिकेशन काडलें आसा तें मयेकारांक मान्य ना आमी तें एक्सेप्ट करचें ना आनी तेच्या विरोधान आमी लडटले. आमी सरकारा कडेन आमची मागणी आसा आमी रिटर्नूच सरकाराक दितले बेगिनतल्या बेगीन हें नोटिफिकेशन आहा तें फाटीं घेवचें आनी आमकां जो प्रिंसिपल एक्ट आसा जो पॅरंट एक्ट आसा 2014चो त्या नुसार जें कितें मेन्शन केल्लें आसा ज्यो जमनी ज्या कडेन कोणा कडेन आसा ज्या पोजेशनान आसा ऑक्युपंट म्हणून आसा तांकां त्यो परत दिवच्यो जें मेन्शन केल्लें आसा तो पॅरंट एक्ट टेनन्सी एक्टाक एड करचो आनी सगळ्यो ह्यो जमनी आमकां लोकांक दिवच्यो ही आमची मागणी सरकारा कडेन आसा. धन्यवाद. कितकी जागा आसतली तुमची ती? सगळी जागा म्हणटा तूं सगळी वेगळी जागा आसा. थोड्या कडेन 50,000 आसूं शकता स्क्वेअर थोड्या कडेन 25,000 थोड्या कडेन 5,000 आसूं शकता थोड्या कडेन 2,000 आसूं शकता. जमनी प्रत्येका कडेन वेगळे आसात कळ्ळें तुका न्ही. पूण कशें आसा की ह्यो ज्यो जमनी आसा त्यो आतां पिढ्या पासून पोर्चुगीजाच्या पयलीं पासून आसा लोकां कडेन आनी ह्यो तेंच्योच जमनी आसा ज्यो चुकून ज्या पद्दतीन पोर्चुगीजांनी त्या वेळार काडून घेतल्यो. जेन्ना आमची ती संस्था आसल्यो जावं देवळांच्यो जमनी आसल्यो किंवा लोकां कडेन ज्यो जमनी आसल्यो त्यो बरखास्त केल्यो 1810 उपरांत आनी जबरदस्तीन ज्यो काडून घेतल्यो त्यो त्या वेळाचें सरकार हें पोर्चुगीज सरकारांतलें आनी सरकार तें बदलल्या उपरांत जें नवीन सरकार आयलें तें ऑटोमॅटिकली ज्या पद्दतीन ह्यो परत दिवपाक जाय आसलेलो लोकांक ह्या सरकार येयल्या उपरांत गोवा सरकार 1961 उपरांत तें केलें ना तें मयानूच फक्त केलें गेलें ना बाकी कडेन सगळ्यांक जालें तें आनी तेका लागून आमकां हे त्रास भोगचे पडटा आयज. तर त्या वेळार हे सगळो जर विशय सोंपलेलो जाल्यार हें इवॅक्यू म्हणजे निर्वाशीत म्हणून त्या वेळार सरकारान आमच्या डिक्लेअर केलें आमच्या सरकारान डिक्लेअर केलें गोवा सरकारान आनी हें ते आपल्या कडेन दवरलें. कस्टोडियन एक्ट केलो 1964 आनी कस्टोडियन अपॉयंट केलो आनी ताचे कडेन दवरलें तेका लागून हो सगळो गोंधळ केल्लो. हो प्रश्न तेन्नाच सोंपयता आसलो म्हणून हो प्रश्न जर सरकारान केल्लो आतां तयार तो सरकारानूच निभोवपाक जाय. तो टेनन्सी एक्ट 1964 टेनन्सी एक्ट लावन ज्यो जमनी जेचे कडेन कितें टेनन्सी एक्ट कितें म्हणटा की कसेल त्याची जमीन आमी आमचो तोच म्हणणें आसा की कसेल त्याची जमीन जर तुमी बाकी कडेन लायता जाल्यार आमकां कित्याक ना आनी तें लावचें आनी आमकां जमनी दिवच्यो मयेकारांक जेणे करून आमचो एम्पावरमेंट मयेकारांचें जावचें. जी परिस्थिती आयज मयेकारांची आसा कारण बऱ्योचश्यो फॅमिलीज अश्यो आहा की हांवें सुरवातीक म्हटलेलें आसा की हेजेरूय डिपेंड आसा आनी तेंचे कडेन कांय सोर्स ऑफ इनकम ना. तांच्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय तांकां खावपाक जाय जगपाक जाय जाल्यार हेजेरूच डिपेंड आसा. सो तेका लागून हो जो न्याय आसा तो मयेकारांचेर करचो आनी मयेकारांचो हो प्रश्न कायमचो सोडोवचो अशें आमच्या सरकारा कडेन मागणें. आमी कायदेशीर वयतले आनी जें करपाक जाय कारण कशें आसा आमचें अशें आसा की एक पिढी आतां सोंपली कितकी वर्सां म्हणून मयेकारांनी कारण कशें आसा मयेकारांनी गोंय स्वतंत्र करपाक लागून सारकें फुडल्या पावंड्यार वचून लढाई लडलेली आसा. सो मयाकार अशें न्हू की भियाता जावं तशाचो विशय ना. आमकां कशें आसा सगळें सुरळीत आनी सरकाराक बरोबर घेवन करपाची अशी आमची मयेकारांची इच्छा आसा आनी ताका लागून आमचो प्रयत्न आसा आनी सरकारा कडेन मागणें आसा की बेगींतल्या बेगीन प्रश्न सोडचो आनी असो गोंधळ निर्माण करचो न्ही जेणे करून लोकांक परत तुमी चाळून घालपाचो गोंधळ करचो न्ही. कारण ही आमी सुरवात पासून म्हणटा मये कृती समितीन जितके आंदोलनां केले त्या बरोबर आमी सगळे आसलेले की जमीन मयेची ही मयाकारांची आनी ती मयाकारांकूच मेळपाक जाय आनी मयाकारांक हें पूर्ण स्वातंत्र्य मेळपाक जाय हें आमचें मागणें आसा. 5,000 आमकां मागणें ना. जेंचे कडेन घरांत कसो डॉक्युमेंट आहा तेंकां घर दिलें पूण हे भायले येयल्यार तांकां फुकट दितात जावं 25 रुपयांनी आतां दितात कोणी तरी बोवाळ केलो नाल्यार पयलीं सरकारान फुकट दिवचें म्हणून केल्लें आनी आमकां इतलें आसून आमी रेवेन्यू फारीक करता 1953 पासून सगळे लोक मयेचे फारीक करतात आनी आमी डिमांड केल्लो आमकां तेन्नाचे रेटीन आमी पयशे दिवपाक तयार आहा सगळे कातकार शेतकार माड कितें आसा ते रेटीन आमी ते दिल्ले आनी आमचे मादेस्त पर्रीकारान सांगलेलें तुमच्यो जमनी फक्त आमी समितीन मागलेलें कितें तें नांव फक्त पुर्तुगेजाचें नाका तें काडपाचें
म्हणून गोवा गव्हर्मेंट आणि पर्रीकर साहेबान कितें केलें 200 कोटी रिजर्व दवरलेल्यो. जो कोण मालक कोर्ट आसा म्हटला फुडें आमचे सनदीचेर तो जर सिद्ध जालो मालक म्हणून जाल्यार ते ताका दिवपाचे आनी तुमच्यो जमनी आपूण तुमकां दितलो अशें म्हणून आश्वासन आमकां दिलें. तुम्ही पळयतात GNH. तुम्ही भिले ना ना पुलिस ताका खंय रस्त्यार आपोवपाचो ह्यो आपूण हांगा रावला म्हणून ह्यो मेळपा आपल्या म्हणून. आमी घरा वचपाचे आहले तितूंतल्यान एकट्यान सांगलें रातचो जर तूं धांक तेज्या घरा वचत न्हू कंप्लेन जावंक ना जाल्यार आतां तुजेर जातली म्हणून. सो दॅट वॉज नॉट. परवरी कशे पावले तुमी काय म्हणून. आमी कहले पिक्चर ते आमचे दशावतार. अच्छा दशावतार थंय आयनॉक्सान पळोवपाक गेल्ले पळय जाल्यार मागीर हे दशावतार चालू जाले. हो अवतार. ओके सो हो इन्सिडेंट जाला तेन्ना तुमी एक्चुअली पिक्चराक गेल्ले. येस आनी तेकाच लागून तेजे 3 मिस कॉल आसलेले. म्हटल्यार कोणाचेर कितें येदो लोकांनी येयलो काय म्हणून कॉल बॅक केलो पळय तेन्ना हे सगळें रामायण घडलें. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड स्लोली स्लोली मैचिंग वाइब एक्टिवा 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 फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा आओ करें ट्राई एक नया पाथ क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क न्यू फ्रेंडशिप का पुराना यार लेट्स गो क्रूजिंग इन अ न्यू अवतार ला 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 स्मार्ट की एंड स्मार्ट अवे गो फ्री व्हीलिंग एंड फ्लाई अवे एक्टिवा 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 फर्स्ट राइड बोले तो एक्टिवा लाइफ को दो न्यू न्यू स्टार्ट मेक अ मूव इन द वर्ल्ड बेबी स्मार्ट हर सफर का हैप्पी पार्ट एक्टिवा 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 स्कूटर बोले तो एक्टिवा स्कूटर मजे एक्टिवा स्कूटर नुकेंदे एक्टिवा